आव्हान सगळ्या गोंयकारांक केल्लें आसा की शुक्रार शेनवार आयतार 3 days has to be a lockdown आणि जनता कर्फ्यू फ्रॉम 8 PM to 5 AM काय 6 AM अप टू 10th of August. मुख्यमंत्री आमच्यावर कित्याक खेळटा, गोंयकारांच्या जीवनावर कित्याक खेळटा तो म्हाका अजून पर्यंत कळना. आय रियली डोंट नो द सायन्स बिहायंड द चीफ मिनिस्टर टेलिंग की 3 दिसाचो लॉकडाऊन करपा जाय. हांचोच केंद्राचो सरकार म्हणटालो की टू ब्रेक द चेन सायंटिफिकली 14 दीस जाय. 2 महिने आमकां घरा दवरले. SOPs फेल जाल्यो आणि आज जे ताणे कारनामे केल्या ताजे आज आमी सगळे जे भोगतात वेळोवेळी हांवें हे सगळे हाडून सांगिल्लें आसा हाव द गव्हर्नमेंट हॅज फेल्ड इन हँडलिंग कोरोना सिच्युएशन इन गोवा. आज मरणां वाडल्या, आज कोरोना केसीस एवरीडे वाडटा. काल जवळजवळ 200 केसीचेर आयलो. आफ्टर 170 वी टच्ड 198 आणि समवेअर द गोवन्स हॅव बीन टेकन टू बी गिनी पिग्स. आमचेर टेस्ट अँड ट्रायल करपाचो खेळ कोरोनाचो ह्या सरकारान सुरू केल्लो आसा. स्वताचो स्वार्थ भरता आसतना एट द सेम टायम दे आर एन्श्युअरिंग दॅट वी आर बिझी टॉकिंग अँड बिईंग ओनली इन कोरोना इश्यूज वेर दे आर डुईंग वॉट एव्हर दी जगलरी दे नीड टू डू. हो 3 दिसाचो खेळ जो त्या खेळा दोळ्यान उदक घालपाक गोंयकाराचो ते खरोच निशेध करता. और ही शूड टेल की ही इज गॉट अ सायंटिस्ट विथ हिम हू इज अ मिनिस्टर हू सडनली बिकेम अ सायंटिस्ट की ताणें बी सांगलें की 3 दिसान बरो जाता की हाज्या फुडें केसी 14 दिसांनी तूं क्वॉरंटायन जावचें पडचें ना. 3 दिसान जाल्यार मनीस बरो जाता. आय थिंक वी आर बिकमिंग द लाफिंग स्टॉक डे बाय डे. पयलीं ताका म्हणिल्लें हांवें आमदार सांगता म्हणून आयकना जाल्यार तुजे कर्नाटकान कोणें कितें केलां बाकीच्या स्टेटांनी कितें केलां ते पळय आनी प्रॅक्टीस वापर म्हणून. डोंट प्ले विथ द लायफ्स ऑफ आवर गोवन्स म्हणून. But somehow he is hell-bent to do something which is not good for Goa. आमकां आज जाय एक 15 दिसाचो 14 दिसाचो ते 15 दिसाचो straight we need ourselves to be having a total lockdown. And since we are in this particular position today, एक 3 दीस गोंयकारांक दिवंक येताले तुमकां व्यवस्था तुमची करा. एसेन्शियल कॉमोडिटीज कितें जाय ती तुमकां सामान कितें जाय तें हाडून घेयात. सोमारच्यान वी कुड हॅव टेकन अ टोटल लॉकडावन, अ प्लॅन्ड लॉकडावन, सो ते हाई गाई जावची नाशिल्ली. अँड 14 days वी कुड हॅव डन मे बी अर्जंट एसेन्शियल कॉमोडिटी चालू दवरून. इंडस्ट्रीज रातच्यो चालू दवरल्या जनता कर्फ्यू म्हणटा. सो इंडस्ट्रीज आर टुडे कन्फ्यूज. दे डोंट नो वॉट नेक्स्ट टू डू कित्याक इंडस्ट्रीज जस्ट स्टार्टेड. हांवें इंडस्ट्रीजान पयलींच सांगिल्लें की SOP जो काडिल्लो वो रॉंग आशिल्लो म्हणून. जो सावंतवाडी रावता जो कारवार रावता ही कुड हॅव जस्ट कम विथ अ पेपर सेल्फ एफिडेविट आपूण 14 दीस घरा आसा नेक्स्ट डे जॉईन ड्युटी. तेन्ना हांवें सांगिल्लें अशें करनाका एकटो घेवन आयले वाडटले म्हणून. आज पळयात आज एक फॅक्टरी एक फार्मास्युटिकल कंपनी कम्स टू ऑलमोस्ट अबाउट 150 पीपल हू आर कोरोना पॉझिटिव्ह. खंयच्यान आयले, कशें आयले, कितलेशेच प्रश्न येता. पूण हे सगळी जबाबदारी मुख्यमंत्र्यान घेवची पडटली जे मिस हँडलिंग जालां ते. हांव तरी अजून ताका सांगता की प्रायम मिनिस्टर म्हणटा सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास. हांगा सबका साथ म्हणपाक आमदारां कडेन केन्ना इनपुट्स घेयात ना. हांवें ताका सांगलें पॉलिटिकल वन अपमेनशीप सोड, बरोबर घे उलय, तेंय करना. सबका साथ समजना जाल्यार सबका विश्वास कसो येतलो येवंकूच शकना. हांवें ताका लास्ट टायम सुद्दां ताका आय हॅव स्पोकन एंड आय हॅव सेड तुका समज जाय टेक अ कन्सेन्सस ऑफ ऑल 40 MLAs. इलेक्टेड MLAजांचे व्यू घे. टोटल लॉकडाऊन जाय काय नाका. हे 10 जाण गेल्ले तातूंतलो एकटो सध्या दुर्दैवान ही इज इन ESI हॉस्पिटल स्टील अंडरगोईंग ट्रीटमेंट अँड आय प्रे टू गॉड की तो बेगीन बरो जावचो. पूण हें करता आसतना द चीफ मिनिस्टर हॅज टू टेक 40 people and take their views. लेट द 40 MLAs टेल बाबा आमकां 15 दीस जाय 3 दीस जाय फकाणां चल्ले कितें जालें आमदारांचे व्ह्यूज कळटले. पूण दीस इन्क्लुझिव्ह न करता आय थिंक देर इज मच मोर देन विच आय ऑलवेज से देन द आय कॅन सी. हेवटेन मरणां आसात, हेवटेन बाकीचे आता मुख्यमंत्र्याक खंयच दुख्खूय जायना, कांय पडिल्लें ना. आज कळ्ळें म्हाका की ताणें आफ्टर गव्हर्नर्स मिटींग आय हॅड रिटर्न टू द गव्हर्नर अँड आय रिटर्न टू द गव्हर्नर रिक्वेस्टिंग हिम की हे जी फास्ट चल्लां ते 14 दिसाचे लॉकडाऊन डायरेक्शन्स दियात म्हणून. लेट अस लीव पीसफुली म्हणून.